चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फायटर यांची स्कीम रिओपन करून 35 जाणांची एप्लिकेशन आमी परत एकदांय घेवपाचो, म्हणजे 35 जाणांनी जे फ्रीडम फायटर त्यांच्या भुरग्यांनी एप्लिकेशनूच दिवंक नाशिल्ली म्हणून तेंच्यांनी मागीर एप्लिकेशन्स घेतली। त्या ती तुमकां आतां दिता आसतना बरेचशे ऑफर लेटर तांकां 53 वर्सांचेरूय जॉब व सरकारी नोकरी 50 वर्सां 51 वर्सां 52 वर्सां हे रिलॅक्स करून आमी तांकां नोकरी दिवपाचो तो यत्न केला। तेंच्यांनी त्या खातीर ही तांकां नोकरी कदाचित शॉर्ट पिरियड मेळटली, म्हणजे 60 वर्सांची रिटायरमेंट आसल्या कारणान शॉर्ट पिरियड मेळटली, बट तरी सुद्दां आमी तो यत्न करून तांकां दिला। आतांच्या घडीक फक्त 40 भुरगे एकंदर उरल्या, ज्या थोड्या जाणां कडेन क्वॉलिफिकेशनूय कमी आसा, एक्चुली 10th फेल आसात, 10th पास आसल्या शिवाय MTS दिना, बट ते रिलॅक्स करून तांकां आमी MTS ही नोकरी दिता। बट MTSच्यो नोकऱ्यो नासल्या कारणान थोड्याशा जाणांक म्हणजे फाटल्या लिस्टांतले फुडें येवन LDC दिल्या, बट उरलेल्या 40 जाणांच्यो नोकऱ्यो ह्यो फुडल्या एक 6 म्हयन्या भितर वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांतल्यान सर्च करून 6 म्हयन्या भितर 40 जाणांक नोकऱ्यो दिवन ही स्कीम क्लोज करतले, जेणे करून 100% फ्रीडम फायटरांच्या भुरग्यांक, म्हणजे एकट्याक न्ही, सपोज एक फ्रीडम फायटराची 2-3 सुद्दां भुरगीं आसत जाल्यार त्या 3 भुरग्यांक जेंच्यांनी एप्लाय केला तितक्याय जाणांक आमी नोकरी दिल्या। आमकां दिवपाक हांव सरकाराच्या वतीन खंतय व्यक्त करता, कारण दिवपाक घडये कदाचित उशीर जालो, बट उशीर जाता आसतना सुद्दां आमी हे स्कीम खंयसरूच फाटीं पडूंक ना। फ्रीडम फायटरांचे प्रत्येक डिमांड हे आमी फुलफील केल्या। फ्रीडम फायटरांच्यो प्रत्येक स्कीम आसतली, केंद्रांत तेंच्यांनी परत अपग्रेड केली आसत जाल्यार ती हांगासर इम्प्लिमेंट करपाक आमी उशीर करूंक ना, बट फ्रीडम फायटर्सच्या सगळ्या भुरग्यांनी बी याद दवरची, कारण आपल्याक ही नोकरी फुकट मेळ्ळ्या अशेंय समजचें न्ही। आपल्या पेरंट्सांनी काडलेल्या कश्टा खातीर, आपल्या पेरंट्सांनी केल्ल्या सॅक्रिफायसा खातीर आपल्याक ही नोकरी मेळ्ळ्या हाची भान तांकां आसची, जेणे करून आपुणूय ह्या नोकरेंतल्यान सरकाराच्या प्रती सहकार्य करतले, सरकाराच्या प्रती कॉपरेटीव मुवमेंट आपलो आसतलो, अशा पद्दतीन सहकार्य करचें आनी काम करचें अशें म्हाका दिसता।